सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून मानुएल आनी मारिया फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. तांच्या घोराब्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जॉन आंतोनेत गोवे 7 दिसांचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आनी तिच्या दुखेस्त गोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया की रीत भाशेन आमची कुमन्यांव घेवंक तयार जातल्या ल्हान चोपुल्ल्या भुरग्यांक आनी तांच्या गोराब्यांक तांणी आपली तयारी बरे भाशेन करूंक जेजूक घेवंक तांचे पासतूय मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचे पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत मागुया. तशेंच संवसाराचे शांती पासत मागुया. वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे कडेन जे नॅचरल डिजास्टर्स जाल्यात भोव करून जापान हांगासर अर्थक्वेक जावन जायतो लोक बेघर जाल्लो आसा. तांकांय बीन सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमची सगळें आसूं. वी हॅव फावंड द मसियस. आमकां मसियस मेळ्ळा अशें आंद्रे आपल्या भावाक सांगता. कम एंड सी अशें जेजू आमंत्रण करता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत देव आमकां आपयता तेन्ना ताच्या आमंत्रणाक आमचे कान बरे आसात. आज किरीत भाशेन दर एक घडी एवरी मोमेंट दॅट वी मे लिसन टू द वॉयस ऑफ गॉड आज आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून उरकून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. एपासोत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परादार विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोदमोड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्मांत तुजी पोरजेची सोडवण ओजापांनी तुवें सुरू केली. ह्या भावार्थान आमकां तुज्या सेवकांक तीर कोर आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलून भासायलोल्या वैभवाक आमी पावोशें कोर. आमी मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता ससनाच्या ससनाक. भाग्योन जुवांचे पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितच्या भुरग्यानो, कोणाकूच तुमकां फटोवंक दिवंक नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान
चलता तोय मनीस प्रामाणीक. जो कोण पातक करता तो देवचाराचो, कारण देवचार अरंभाक थावन पातकी. देवचाराचे कर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवाताम जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सोबीं आसा. देवाताम जल्मला देखून ताच्यान पातक करूंक नजो. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाचेरूच उलकूंक येतात. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतर हें. जबाब. शेकांचे प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. परतून म्हणुया. शेकांचे प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलें ओचोऱ्यांक उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. आमचो जबाब. शेकांचे प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोमदीर दर्या गुणगुणू, सोमदिरांत आसलोल्यानो तुमचो ताळो गुणगुणू. प्रितूम सोगली मुरगोटू, प्रितुमेर जियेतल्यानो तुमचो आनंद झणझणू. आमचो जबाब. शेकांचे प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोर नदी ताळयो पेटूं, पर्वत दोंगर मुरगोटू. सर्वेस्पर येवचो जालो. प्रितुमेची मुनसुबी राष्ट्रांचे न्यायेन जोडटी सर्वेस्पर करूंक येता. आमचो जबाब. शेकांचे प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Vesperak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळ्या तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी हे आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. दुसरे दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येता ते पळोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, रबाय म्हणजे गुरुची, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, यात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुवांवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमांव जुवांवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मगर बाबा भयणीनो,
आयचे पयले वाचो बाग्यो जुवांची पयलीची द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन. कितें भाशेन आमकां बाग्यो जुवांव ही उतरां म्हणटा. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाचेरूच ओळखून येता. द वन हू इज रायचियस and the one who loves his neighbor is from God. But the one who does not live a righteous life and does not love his neighbor is not from God. And जायते फावटी आमच्या जिवितान हें खरेपणी आमी पळयता. If we are not righteous, if we do not love our neighbor as Jesus has commanded us, we are not worthy to live in this world. आनी जायते फावटी हें आमच्या जिवितान घडटा. आमी आपस्वार्थीपणान we live a selfish life. We do not want to live a righteous life as God has provided us this very life. आनी हेच करपाक आंद्रे आनी आनी एकलो शीस जेजू फुड्यान येता. They go to Jesus and says, Rabbi, where do you stay? And he says, come and see. आनी तो वेता थंय ते रावतात. And Andre is quick enough to go and tell his brother, we have found the Messias. आमकां मेसियस मेळ्ळा. आनी पेद्रू धांवी जेजूशी वेता आनी पळयता. आनी Jesus names him and says, you are Cephas, means you are the rock on which I will build my church. Peter does not understand it at the beginning, but Jesus knows the thoughts of Peter. If we want to find the Savior, we find him in our life. We find him when we serve our brothers and sisters. किरीत भाशेन आमच्या भावाची आमी सेवा चाकरी करता तेन्ना देव आमकां मेळटा. आयच्या वाचपान किरीत भाशेन मेसियस कोण तो जुवां बाती सांगता. हांव न्हय तो, हो पळयात देवाचो मेंढरो. Here is the Lamb of God who takes away the sins of the world. My dear brothers and sisters, किरीत भाशेन आयच्या दिसाक इस्रायल पोरसां आदल्या कोरारान देवान मेंढराच्या रोगतान माखून दवरली ते भाशेन नव्या कोरारान किरीत भाशेन जेजूच्या रोगतान आमकां सगळ्यांक माखल्यात. वी हॅव बीन सेव्ड बाय द डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ क्रायस्ट. आयच्या दिसाक आमकां किरीत भाशेन देवाची कृपा मागुया that we may be worthy to live as his disciples. आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक ताची पाटलावदारां कशी आमी जिवंक. In order that we may have a life of righteousness, a life to serve our brothers. Let us ask then for this grace. हीच कृपा आमकां मागुया. आमच्या भावा भयणांची सेवा चाकरी आमी करूंक, उदीक प्रामाणीकपणान आमी जिवंक. गायन घेऊया C15, पेज नंबर 34. C15. देवा होतो आम्ही घेतला, ताका आम्ही सबाब दिला, सबाब आम्ही जिविताचो मोगान केले. म्हज्या भावयणे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कुडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर कडेन सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपल्या हात उगडल्यान मनीस नव्यान ताचे वेगीत आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्यात जोडलो विनाशी मान एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या नांवे भगवान पूण सर्गेक तुका आसय सय सर्वेस्पराचें नांव येता आसय पूण सर्गेक तुका आसय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलीच कुशीन कोश्ट मरो सुसूंक विचारली ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुज्या कुर्सा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकुर्णीची जोन आंतोनेत गांव हाची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक प्रमाणीकपणान आनी आमच्या पेल्याचे सेवेंत आमचें जिवीत सारूंक इन ऑर्डर दॅट वी मे लीव अ लायफ ऑफ रायचियसनेस अँड ऑफ सर्वीस टू आवर नेबर द लॉर्ड हॅज टॉट अस टू फॉरगिव आवर नेबर आमच्याच दुस्मानांक बोगसूंक देव आमकां उलो मारता खतखत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी
आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तुशी आमची पात्रां मुगोस आनी आमकां थायने पडू दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता उतर आमकां तुजी उदार काकली सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून धांवणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवीत शुभेच्छा बाबार्थाचे दिसकार चिकुशे परमेतिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूत चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दी देवाची शिले तू संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी प्रामाणीकपणान आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक जेसू आमकां आपयता ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी सुमयाचे म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरविस्पोर तुमची सव्या आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. परिशदे खातीर रेलिकेचे दाखोवणेची दबाजीक दाखोवणेची मागणी. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस सावेराच्या आपोवण्या आनी मिसवां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुसाची नोदो तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटना जालो. ताच्या रेलिकेचे दबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाचे उर्बिवंत परगटणारां आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया H6 पेज नंबर 109.